अजून इन ए रुडिमेंटरी फॉर्म नोमॅडिझम चलता म्हणजे एनिमल हजबंड्रीक लागून आणि दुसरी जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी कित्याक ही म्हजी म्हाका दिसता पळयतल्या सगळ्यांची क्युरियोसिटी आसतली त्या हातूंतल्यान की गांवां भितर तुमकां ओके मतदानाचो अधिकार आसा त्या गांवां भितर आसतना जो एक गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत गेलो जाल्यार तुमचे मतदानाचो अधिकार गेलो ना वचना चडशे आतां कितें करतात शिजनाक जर गेले जाल्यार लोक आतां खंय ना खंय जरी पक्का घर नाला जर तूं चुट्टाचें घर पूण घर आतां आसाच फिक्स अशें म्हणजे थंय वोटींग आसता येता ते म्हणजे जर शिजनाक लागून गेले जाल्यार सुद्दां आतां सामकेंच रावता अशें ना आतां कितें सामकीच कोणाची अजिबात घर ना किंवा अशें प्रत्येकाचें खंय ना खंय कितें आसा न्ही आतां म्हणजे थंय तेजी वोटींग आसा रायट गांवान एक्सेप्ट केला धनगर कम्युनिटी आपले गांवचो म्हणून What is your experience? म्हजो एक्सपिरियन्स कितें ते लोक जाणा म्हणजे उरिल्ले पॉप्युलेशन जनरल पॉप्युलेशन लोक जाणा अमक्या कडेन धंगर रावता काय गवळी रावता म्हणून पूण आजून ते एक कम्युनिटी म्हणून इंटिग्रेट जावंक ना तहे म्हाका दिसना धंगर खंयसर गवळी कम्युनिदादीचो एक भाग जाल्लो म्हणजे दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिदाद जनरल कम्युनिदाद म्हणजे ते सेपरेटूच उरला जॉग्राफिकली ते सेपरेटूच उरला हो एक फॅक्टर म्हणजे इम्पॉर्टंट फॅक्टर तांकां ट्रायबल स्टेटस दिवपाक कित्याक जॉग्राफिकली तेंचें आजून आयसोलेशन आहा ते डिस्टिंक्ट कम्युनिटी म्हणून आजून लोकांच्या मनान की तुम्ही अजून पर्यंत तसो म्हणजे एक ट्रायब म्हणून तुम्ही रानांनी हांगा खंय तरी उरल्यात हो पूण आतां कितलेशेच लोक आसात जे गांवां येवन स्थायीक जाल्यात वा गांव वाडत चल्ला आनी जंय गवळी रावताले थंय आतां बाकीच्यांनी घर बांदल्यात अशी परिस्थिती जाली जाला आतां कितें जाता पयलीं फक्त डोंगर भाग जो आसलो थंय धनगर समाज रावप जाय आतां लोक कोणूय वचून व्हरून घरां काडटा बरोबर म्हणजे थंय गांव जावन गेलो अशें गजाल घडला आतां उदाहरण वेर्ना ते तळापशे आसले फक्त थंय 10-15 घरां आसात धनगर समाजाची आतां चारय बाजूनी इंडस्ट्री जाली सगळी घरांच जाली गांवच जालो असो पूण चडांत चड अशी रिमोट एरियांनी आनी डोंगराळ भागांनी रावलात ते आमचे धनगर समाज रावलात धंगरूच आजून पासून पळय आमकां आतां रिपोर्टाची सर्वे केल्या तेन्ना आमकां 11 वाडे सांपडले 11 वाडे 11 वॉर्ड्स ज्या जाग्यार लायट ना नो इलेक्ट्रिसिटी ना अजून पर्यंत म्हणजे रिपोर्ट केला तेन्ना 2004 काय 2005 सबमीट केला तेन्ना पासून 11 वाड्यांचेर लायट ना 29 वाड्यांचेर उदक ना वॉटर सप्लाय ना म्हणजे लोकांक झरीचेर वयचें पडटा नाल्यार बांयचें उदक काडून वयचें पडटा आतां फॅक्ट हो की हो खंयच्या तरी लोकल MLAचो काय खंयच्या चीफ मिनिस्टराचो गव्हर्मेंटाचोय हो इश्यू जायना कित्याक हे लोक थोडे म्हणजे एक म्हणजे थोड्या गांवांनी वचपाक अशें दोंगर काडून वयचें पडटा इतले उंच आणि वयर गेले जाल्यार एके कडेन 4 घरां एके कडेन 6 घरां एके कडेन वोट बँक ना म्हणजे स्मॉल कम्युनिटी सो इवन ताका एक इलेक्ट्रिसिटी लायन व्हरतले जाल्यार एक वॉटर पायपलायन व्हरतले जाल्यार 6 घरांक लागून 8 घरांक लागून म्हणजे शिंपडोन लोक पळय आदी रावल्ले ते थिंगाच उरल्या सो हो एक व्हडलो इशू म्हणजे इट गोज बियॉन्ड ए मियर MLA ऑर अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे खूब इशू स्टेटस मेळ्ळो जाल्यार तुमकां ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळो जाल्यार अशी कितें व्हडली जातलें बिकॉज दीज आर ऑल वॉट शी इज ऑल्सो सेईंग की कशी खूब इम्प्रॅक्टिकल गजाली आसात ज्यो प्रॅक्टिकल जावपाक शकना तशें ना स्टेटस मेळ्ळो जाल्यार फायदो आसा म्हणजे कितें जाता सद्या आतां आमी OBC भितर आसात OBC भितर आसात आमी OBC सगळे आमी आतां 18-19 जण आसा OBC भितर आनी त्या 18-19 भितर आमी OBC आसले कारणांनी आमचें पॉप्युलेशन पयलींच कमी आसा आनी OBCच्या वाट्याक कितें त्या OBC भितरले आमच्या वाट्याक येवपाक म्हणल्यार मागीर तें शक्यच ना आमी ते कम्पीट करूंक शकना कळ्ळें जाता मागीर व्हडल्या महासागरान एक थेंब खाचो थेंब तसो आतां ST घेता ST एटलीस्ट 3 आसा न्ही 3 भितर आमी 4 म्हणले जाल्यार सो ते कितें येता पळय ते थोडे तरी मेळपाक शकता म्हणले 5,500 वा 7,500 तुमी म्हणले 7,500 चड पॉप्युलेशन आतां गेल्ल्या पर आमी हे केलें जाल्यार 19,000 न्यू सेन्सस जाली मागीर आतां सद्या 20,000 क्रॉस आहा 20,500 आसता आसत म्हणजे अजून 1 ते 1.5% गोंयचो 1 ते 1% वयर काय तुमचे हे ना ओके सो ह्या 1 ते 1% खातीर तुमकां जो स्पेशल स्टेटस वा तुम्ही ट्रायबल स्टेटस मेळटा तो तुमी ट्रायबा भितर येतकर तुमकां आनी कितें मेळटलें वेगळें न्ही ट्रायबा भितर म्हळ्यार कितें जाता आमी आतां एटलीस्ट OBCंतल्यान ट्रायब आयले जाल्यार कितें थोडे वाटे पडूंक शकता न्ही आनी एक म्हणजे मेन फॅक्टर ट्रायबल स्टेटस मेळलो जाल्यार शेड्यूल्ड ट्रायब समजा मेळ्ळो जाल्यार त्यांच्या बेनिफिट्सा प्रमाणे तांकां लँड क्वेश्चन पयलो सेटल जावंक जाय कित्याक ट्रायबल कम्युनिटीज ज्यो पळय आहा तांकां मेजर क्वेश्चन लँड गोंयानूच न्हू इवन होल इंडिया सो लँड क्वेश्चन सेटल जातलो पळय ऑलमोस्ट 95% लोकांक इमुवेबल एसेट्स कांयच ना आतां थोड्या लोकांनी कोणें घरां बांदल्या कोणाच्या आदारान किंवा लोन काडून कितें करून घरां बांदल्या थोड्या म्हणजे इट इज बोटांचेर मेजपाक जाता पळय तशें पूण मेजॉरिटी कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी तांकां तेंच्यो लँड रायट्स परतून येवपाक जाय तेंच्यो ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल पास्चर लँड्स पळय आसल्यो ग्रेझिंग लँड्स तो रायट तांकां परतून येवंक जाय आनी इवन आतां 12th 5-year प्लॅनिंग कमिशनान ऑलरेडी स्ट्रॉंग रेकमेंडेशन दिलां टू हॅव ए नॅशनल पॉलिसी ऑन पास्चर अँड फॉडर मॅनेजमेंट कित्याक ट्रायबल लोकांक एग्रीकल्चरल लोकांक तेंची पळय ट्रेडिशनल फॉडर लँड्स आहा ती तांकां दिवपाक जाय म्हणून आतां गवळी कम्युनिटीची सेम प्रॉब्लेम जाला वयता थिंगा ते एन्क्रोचेस म्हणून लिस्ट केल्ले आहा थोड्या कडेन ते म्हणटा अरे तुम्ही रिझर्व फॉरेस्टान पावले तुम्ही वायल्ड लायफ सँक्चुरीन पावले वायल्ड लायफ सँक्चुरी आनी रिझर्व फॉरेस्ट हो कॉन्सेप्ट येवच्या कितलेशे शेकड्या पयलीं गवळी लोक थिंगा रावला आनी आतां ते भायले जाले म्हणजे फॉरेस्ट रिझर्व फॉरेस्ट येयले केन्ना वायल्ड लायफ सँक्चुरी येयल्यो केन्ना सो हो क्वेश्चन आहा इश्यू हो म्हणटा ते डॉक्टर गोम्स म्हणटा ती खरी गजाल कित्याक आतां हे जे स्थायीक नसले कारणाने आमी हे बाकीचे मागीर फाटल्यान कब्जो करून सुद्दां आमचे लोक जे आसात ते हे दिसतात तशेंच उरले कायद्यान हे सगळे कायदे जावचे म्हणजे जेन्ना रिझर्व फॉरेस्ट जावचे पयलीं वायल्ड लायफ सँक्चुरी येवचे पयलीं ह्यो सगळ्यो गजाली घडचे पयलीं सुद्दां आमचे लोक थंय आसात पूण काही प्रमाणात पक्का घर ना आनी कांय ना शेजाराक ह्या त्याटीन गेले अशें गेले म्हणटकीच आनी जशें म्हणटा अशें सगळ्यो फॅसिलिटी नसले कारणान थंय दुर्लक्ष जायत गेले कम्युनिटी कमी असले कारणान थंय कोण व्हडलोसो पळयना म्हणजे उरली तशेंच उरप जालें तें म्हणटकीच तांकां आतां खऱ्या अर्थान पळयत जाल्यार पुर्तुगेज म्हणजे इतली म्हणजे तुम्ही हिस्ट्री काढून पळयत जाल्यार धनगर हे मुळा पासून म्हणजे मूळ गोंयकार मुळा पासून गोंया आसात एक गजाल बाबू जी सगळ्यांच्या बाबतीत जाली आनी हांगा खरें जावपाकय शकता पूण म्हाका ओपनली सांगचें नॉर्मली ही सगळी स्टेटस घेवन आनी कितें घेवन ताजो मागीर एज्युकेशना खातीर एक वापर जाता फायन दॅट इज वन थिंग दुसरो गव्हर्मेंट जॉबा खातीर जाता म्हणजे तुमचें मत अशें की आतां धनगरांनी बी सगळे आपले पारंपारीक धंदे सोडून दिवचे आनी गव्हर्मेंट जॉब घेवचे आनी वचचे न्ही पारंपारीक धंदे आतां ते धंदे हे करपा खातीर सुद्दां फॉरेस्टाक आनी तशी जाग्याच ना आतां म्हणजे कितें जाता समजा आतां ते म्हाका जेन्ना हांव खुबश्यो म्हणजे म्हाका सांगता तेन्ना कळटा म्हणजे प्रत्येकाचो अडी अडचणी जरी ते थंय घरां असली आनी घरां जर तरी असली जाल्यार तेंचे ते बोकडे घेवन आतां तो वेवसाय करपाक सरावंडींग तांकां कोण अलाव करना म्हणजे रिझर्व फॉरेस्ट जाल्ले आसा खंय तरी वायल्ड लायफ म्हजी म्हणणें आसा अशें की तुमी जो स्टेटस घेता त्या स्टेटसांतल्यान तुमी मागता कितें आसा तो तुमचो पारंपारीक गजाली आसा त्यो तुमी वाडोवच्यो आनी ताजे खातीर तुमकां बनदीत गोम्स सांगता तशे तरेन जमीन मेळची ग्रेझिंग लँड मेळचें सो दॅट तुमी तुमचो धंदो वेवस्थीत करपाक शकतली हें मेळचें काय तुम्ही मागीर गव्हर्मेंट सर्वंट जावचे आनी पारंपारीक धंदे पारंपारीक धंदो तर ल्युक्रेटीव आहा प्रॉफिटेबल आहा जाल्यार लोक आपणच करतलो कित्याक फायनली जॉब म्हणजे कितें कसले जॉब केलो जाल्यार इफ इट इज प्रॉफिटेबल ते करपाक कळना न्हू इन अ कमर्शियल वे मॉडर्न जॉबाक लागून अशें न्ही पारंपारीक धंदे करपाक सुद्दां कोणूच आतां फाटी सरना तशें जर तांकां बाबा न्हू तशें पळोवपाक गेल्यार म्हणजे हांव नकळो बाकी कडेन आसतलें बी पूण म्हजी स्वताची कुळ्या भितर एक फ्रेंड आसा लांबोर फॅमिली ते दोगी जाण ग्रॅज्युएट जाले आनी ग्रॅज्युएट जावन तांणी तांची जी हाजी हें करतात आमी बेताची हें करतात करेक्ट जो तांचो एक पारंपारीक पयलींच्यान हें आशिल्लो तो तांणी आज कमर्शियल लेवलाचेर व्हेल्लो आसा आनी कमर्शियल लेवलाचेर व्हरून ते 5 स्टाराक पसून सप्लाय करतात आनी ते शिक्षण तांणी तशे तरेन पारंपारीक धंद्याची मार्केटेबिलिटी करपा खातीर वापरतात करेक्ट सो तुमी स्टेटस जाय तो तुमकां ही असले तरेच्यो गजाली करपा खातीर काय गव्हर्मेंट जॉब ना गव्हर्मेंट जॉब ह्या आतांच्या काळाच्या भुरग्यांची एक हें आसता ती गजाल वेगळी पूण अशें न्ही की जर पारंपारीक वेवसाय सुद्दां वाडोवपा खातीर सगळ्यो फॅसिलिटी जर तांकां मेळत जाल्यार सुद्दां तांकां प्रिफरन्स पयलीं आनी थंय म्हणजे ते करपा खातीर प्रत्येकाक दिसताच की तशें नाका ना अशें न्ही पारंपारीक जे आमचे वेवसाय आसा सो म्हाका कळ्ळें मागीर समजा हो स्टेटस मेळ्ळो ना इज इट अ प्री कंडिशन की बाबा स्टेटस शेड्यूल ट्रायब मेळ्ळो जाल्यारच कितें तरी जावपाक शकतलें गोवा गव्हर्मेंट हाजे खातीर आनी कांयच दुसरो उपाय करपाक शकना जशें काल विष्णू वाघान थंय सजेस्ट केल्लें की तो पर्यंत कितें तरी तांकां स्टेट लेवलाचेर ना म्हाजी आतां तो कित्या खातीर केला करेक्ट आमची म्हणणी तें आसलेलें कितें जाता हो जो एसटी स्टेटस जो आसा हो पेंडींग आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट करेक्ट आनी तुमी ओबीसी भितर ऑलरेडी अशें न्ही की स्टेटस ना पूण तातूंतल्यान फायदो ना तेन्ना आमकां बी तुमी म्हणलें सारकें की आमकां कितें दिसता आतां परत सीएमान कितें म्हणलां आतां की तुमकां बाकीच्यो एसटीच्यो ज्यो फॅसिलिटी ह्यो तिनूय समाजाक दितात त्यो बी सगळ्यो फॅसिलिटी तुमकां आपूण दिता पूण तातूंत भितर फक्त जॉब जावं किंवा म्हणजे शिक्षणाक लागून हे कांय गजाली ना दुसरें हांव कितें म्हणटा आतां ओबीसी भितर सुद्दां कालय तांणी म्हणलां मेळचें दिसना अशें पण आमी ओबीसी भितर सुद्दां आमकां जर कितें ओबीसी भितर सुद्दां आमकां मोस्ट बॅकवर्ड ट्रायब म्हणून जर डिक्लेअर करीत ओबीसी भितर सुद्दां आतां ओबीसी कितें 27% तेमी आतां रिजर्वेशन म्हणलें आसा पळय तातूंत भितर सुद्दां
राशीक रावन आमकां कांयच शक्यच ना ते स्टेट लेवलाचेर कांय जावपाक शकना State levelाचेर सेंट्रल लेवल स्टेट ओबीसी लेवलाचेर भितर मोस्ट बॅकवर्ड म्हणप एखाद्या डिफिकल्ट जायत बट स्टेट कॅनॉट डिक्लेअर इट्स ओन ट्रायब स्टेट लेवलाचेर एक म्हणजे म्हजें पर्सनल सजेशन आहे कित्याक आमी तर ते शेड्यूल्ड ट्रायबाच्याच लेबला फाटल्यान धांवली जाल्यार सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्ट्री म्हणटली ट्रायबल ट्रेट्स दाखोवया आनी कितें दाखोवया सो एक ताका उपाय आहा म्हणजे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी तर एके कडेन येवन एक कलेक्टीव डिसिजन घेतलें दिस इज द मोस्ट बॅकवर्ड कम्युनिटी इन गोवा आनी तांकां शेड्यूल्ड ट्रायब्सांक पळय लागता त्योच फॅसिलिटी दिवपाच्यो वो तांकां आनीक एडिशनल बेनिफिट्स दिवपाक जाय वयर काडपाक जाल्यार त्योय दिवपाच्यो आनी एक टायम बाउंड फ्रेम घालूंक जाता तो वर्कआउट करूंक जाता फुडलीं 40 वर्सां काय 50 वर्सां एक बरी गजाल कितें डॉक्टर गोम सांगते प्रमाणे आमकां खंयच्याच पार्टीचो 40 आमदार आमी आसात आतां किंवा पयलींचो टर्म खंयचो टर्म जर काडून पळयत जाल्यार खंयच्याच पार्टीचो आमकां ओपोज ना धनगरां ही मागता ती सारकी न्ही अशें कोण म्हणना की प्रत्येकाक दिसता की धनगर समाजाचो अन्याय जाला म्हणटकीर ही गजाल जावपाक आनी शक्य आसा की सगळ्यांचे एक मत जावं शकता पण आनी तितून कितें जायना पळय एक म्हाका जाल्यार एक रिजन दिसता घेतला न्ही अजुनी संदेश करपाक जाय अशी दिसता पूण तशी व्हडली इच्छा ना कोणाची संदेश म्हाका जाल्यार दिसता पॉलिटिकल विल ना पॉलिटिकल विल ना पॉप्युलेशन कमी आहा आनी म्हणजे मतदार कमी आहा ही खरी गजाल वोट बँक पॉलिटिक्स माल पडटा तेका ऑप्शन आहा पळय हांव सांगता खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक दिसपाक जायना की दुसरी पॉलिटिकल पार्टी मायलेज घेतली म्हणून सो सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीनी एके कडेन येवन एक कलेक्टीव डिसिजन घेतलें बारिंग असायड देआर पॉलिटिकल मोटिवेशन जावं कितें की ही कम्युनिटी मोस्ट बॅकवर्ड आनी तांकां फुडल्या 30 वर्सांक काय 40 वर्सांक ह्यो सगळ्यो बेनिफिट्स मेळपाच्यो इरिस्पेक्टीव ऑफ हू कम्स टू पावर जाल्यार एक म्हणजे सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मायलेज मेळ्ळी सो तो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो कम्युनिटीक बेनिफीट जाली तो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो आनी त्या लेबला फाटल्यान धांवता तो इश्यू सॉल्व जालो म्हणजे इट वील बी अ विन विन सिच्युएशन म्हाका दिसता इट इज पर्सनली गुड सो तुमचें लॉबिंग कमी पडटा लॉबिंग कमी पडटा अशें ना आमी कितें जाता आतां काल सुद्दां आमी हावजाक डिस्कस करता आसतना आमी तेंच म्हणलां की तुमी सरकाराची एक बरें इंटेन्शनान तुमी म्हाका आमकां दिवपाक सोदतात म्हणजे बाकी तातूंत भितर सुद्दां आमकां एक जर असो मोस्ट बॅकवर्ड ट्रायब अशें म्हणून डिक्लेअर करीत जो पर्यंत ST भितर इन्क्लूड जायना तो पर्यंत जाता जाल्यार सुद्दां आमकां जे स्टेटी भितर जे तुमी कितें करूं शकता तें दिल्यार सुद्दां म्हाका दिसता सद्या एक समाधान जावं शकता हो इश्यू आहा तो सेंट्रला कडेन आसा तेजे खातीर सुद्दां हांवें काल सुद्दां म्हणटात म्हणलें की सगळ्यांनी ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वयचें अशें म्हणून कित्याक हांवें मुद्दम नो दॅट इज एनदर इश्यू हांव म्हणटा तो म्हणजे म्हजो वेळ सोंपला फक्त 1 मिनीट उरला तो सेंटरा कडचो इश्यू जो आसा तो ताजे खातीर परत एक्सपर्ट नेमया आनी एक्सपर्टांतल्यान त्यो गजाली सोदून काडया हाव यू आर डिफरंट फ्रॉम महाराष्ट्रा गवळी आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली करपाच्यो जाल्यो पूण तो पर्यंत तुमकां ज्यो फॅसिलिटीज मेळपाक जाय त्यो फॅसिलिटीज मेळपा खातीर एक बाबू कवळेकार कमी पडटा बाबू कवळेकारान आनी नेट लावपाची गरज आसा हांव सांग जी लोकां कडल्यान अपेक्षा आसा ती जायना ना तशें कितें जाता जे जितली ज्या पद्दतीन मांडपा जाय इश्यूय कॉम्प्लिकेटेड आहा न्हू पूण कितें जाता रिप्लाय अशी येता की काही कायद्याक काही गजाली बसनात आमी स्टडी करता किंवा आनी कितें करता अशी रिप्लाय दिवप जाता टेक्निकल गजाली लिगल गजाली जाता नाजाल्यार कोणाचीच इच्छा दिवपाची ना अशें कोण दाखयना पूण ते काही कायद्याक बसून आमी करतले अशें हें जाता ओके कळ्ळें हांगा मुद्दे वेगवेगळे आयले पूण सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे धनगरांची परिस्थिती कितें आसा ती आमकां खबर नाशिल्ली ती परिस्थिती आमकां कळ्ळी जी परिस्थिती गोंय लेवलाचेर जनरल लोकांची आसा ताज्या एक्झॅक्टली ऑपोजीट परिस्थिती आज धनगरांची आसा जितले बरी शिक्षणा भितर आमी प्रगती केल्या तितली धनगर कम्युनिटीची सामकी वायट आसा जितले तुगेले बाकीच्या नोकऱ्यां मदीं सरकारी नोकऱ्यां मदीं जी परिस्थिती आसा ताज्या एक्झॅक्टली ऑपोजीट परिस्थिती आसा जितली बायलांची परिस्थिती बाकीची सगळी समाजा मदीं बरी आसा ताजी एक्झॅक्टली ऑपोजीट परिस्थिती ह्या समाजा भितर आसा जमनीच्या संदर्भांतल्यान जितली परिस्थिती बाकीच्या सगळ्या लोकांची आसा ताज्या एक्झॅक्टली परिस्थिती ऑपोजीट आज धनगर समाजाची आसा अशा सगळ्या हातूंतल्यान पळयलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक लजयेक घालपा सारकी गजाल आमी गोंयकारांनी करून दवरल्या ती म्हणजे आमच्याच कम्युनिटींतले आमचेच लोक जे हांगाचे मूळ लोक ज्यांनी हो निसर्ग घडयलो ज्यांनी आमकां दूध पिवयलें ते सगळे लोक आसात ज्यांनी आमकां सगळे तरेच्यो गजाली त्यांना पारंपारीक पद्दतीन करून दिल्यो त्या लोकांक उपेक्षीत करपाची इनडायरेक्टली जबाबदारी खंय तरी आमचेर आयल्या त्या दृश्टींतल्यान खंय तरी आमी जर प्रयत्न जर सगळ्यांनीच जर केले जायत आमच्या सगळ्या आमदारांक जर आमी जर सांगले जायत की हो नेटान नेट लावन हें आमचेर लागिल्लें एक खत आमी पयस करया हें करपा खातीर मागीर नासूं आमी त्या कम्युनिटीचे पूण आमच्या कम्युनिटीचे आमचे गोंयचे लोक ह्या पद्दतीन जर केले जायत जाल्यार खुबश्यो गजाली सॉल्व जावपाक शकतले त्या दृश्टींतल्यान तुमी विचार करचो तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी हे प्रश्न मांडले ताचे खातीर तुमचे परत एक फावट उपकार पळयत रावात प्रुडंट मिडिया विथ द ब्रेक अवर